हें सुद्दां जावन जेन्ना फाटीन जेन्ना हे सुरी तोपता पळय तेन्ना ते दुख्खात कोणी आनी तोपली सुरी आनी कशी तोपली? ही तोपली अमित पाडकरान. कित्याक अमित पाडकर ज्या दिसा ही मिटींग जाली, जेन्ना निंबाळकर आसले, ठाकरे आसले, गिरीश चोडणकर आसलो, युरी आसलो, एल्टन आसलो आनी MK शेख सर आसले, हे जेन्ना सगळे जाण आसले तेन्ना हे बसोन जेन्ना फायनल टॉक जाले, फायनल जेन्ना सगळे फ्रीज जाले, सिटा बिटा प्रेस कॉन्फरन्साचेर ठरले, डिफेक्टराचेर ठरले आनी गोवा फॉरवर्डाक भायर दवरपाचें ठरलें. ठरलें जर तो आयकाना डिफेक्टराक जाल्यार ताका भायर दवरपाचें हें ठरलें. जाल्यार त्या दिसा अमित पाडकर एबसंट रावलो. अमित पाडकराक त्या मिटिंगेक आपयल्लो पूण तो येवंक ना. तो म्हाका दिसता सांखळे बीन गेला आसतलो, पूण अमित पाडकर येवंक ना आनी मागीर प्रॉब्लम क्रिएट केले. मागीर खंयच्या थोड्या ब्लॉकांक आपयले, ऑफिसान आपयले, थंय बोवाळ मारपाक लायलो, मिडियाक आपयले, मिडिया फुड्यान शो केलो आनी RGची हें नाका, अलायन्स नाका, तें नाका, हें सीट आमकां जाय, तें सीट जाय, नाटकां सगळीं अमित पाडकरान चालू केली, जी सगळ्या ब्लॉकांक, प्रत्येक कार्यकर्त्याक सगळ्यांक खबर आहा. तेंच्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या सोड तेंच्या सगळ्यांक खबर आसा.